देवाक स्तुत गीतांगाया गीतांगायो नांगुडा वयर काढत नाव देवाचे मुरगुटात तारोणताचे नोवेंगीन रोचून गायात परमेश्वराक माथाडात शेकांची रितुमी वोय देवाक स्तुत गीतांगाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेटीची मांडावळ करता आमची फिरगोजेची तरणाटी. ह्या सगळ्या आमच्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आमच्या फिरगोजींतल्या दर एका तरणाट्याक जेजूचे गोवाय जावंक आदार जावंक देवान कृपा दिवंक तांचे पासून आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेनन नुनीस लॉयड पेरेरा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खरीत भाशेन मागुया म्हादेई इशू जो आमच्या गोंयांत चल्लेलो आसा हाचे विशीं जायतो बोवाळ चालू जाल्लो आसा. हो मुद्दो बेगीनूच सुटावो जावंक आनीक जें कितें आमकां बऱ्याक पडटलें आनीक आमकां राखून दवरतले तसलेच निर्णय जावंक आमच्या सरकाराक आमच्या सुप्रीम कोर्टाक आनी हेर सगळे जे कोण निर्णय घेवपाचे आसात तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक कृपा तांचेर दिवंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात रेजिना मुंदी कॅनट डिसुजा आनी फामील बिहायंड NSD सोनाली बाबा आनी फामील. देवान सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज पास्कांचो 5वो आयतार. पास्काच्या बोरवाश्यान ह्या संवसारांत भावार्थाची यात्रा करतना आमी क्रिस्ती मोगाक गोवाय दिवंक दर एका भावार्थ्याक आपोवणें आनी आव्हान. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात एकामेकाचो मोग करात. ह्याच आव्हानाक फुडो करूंक आमच्या दर एकल्याच्या आपोवण्याक सोबता तसलें जिवीत जिवंक आपयता. हें पयण करतना आमी तरेकवार प्रश्नाक आडकोळींक आनी कश्टाक फुडो करचो आसा. देवाच्या खासगी आसण्याचेर आनी ताच्या शिमेर नाशिल्ल्या मोगाचेर आमचो पुराय विस्वास थिरावन आमच्या आपोवण्या उदेशी जिविताचे देखींतल्यान आमी जेजूच्या निरस्वार्थी आनी त्यागीक मोगाक गोवाय दिवंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. भाव भयणीनो, जायते पावटी हो मोग देवाचो आमी मनशां सवें दाखोवंक सृश्टी सवें दाखोवंक एकामेका सवें दाखोवंक आमच्या राज्या सवें दाखोवंक चुकल्या. देवाच्या काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या
काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर Deva un sorgi Shanti tacha ista sansari Vispora Deva surgincharaya Surpodvedar Deva Bapa Deva Bapa Ami tuka namaskar kortam Ami tuka dinvasta Tuja tor vibhava paso Ami tuka vatantam Somya Jesus Krista Bapacha ekliat uta Somya Deva Deva Devachi Sheliye Sheliye संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणी ऐकून घे त्या पवित्र आत्म्या संगाती Bapache Noemi Krista eklos dumpovi Eklos dum ishvor Eklos dum kor mishvor Amen Amen प्रार्थुया सासनाच्या देवा आमच्या बापा भावार्थ्यांच्या जिविता आनी उतरा वरवीं तुजे सोडवणेची खबर भावार्थ नाशिल्ल्यांक परगटूंक तुवें अगणीत जाणवायेन आनी मोगान येवजिलें तर आमकांच भावार्थान थीर कोर भावार्था खातीर कोश्ट दोग सोसूंक आमकां घोटाय दी आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आनी उमाळ्यांनी आमच्या काळजाच्या उतरांनी भावार्थाक साक्षी दिवंक आमकां फावो कोर एपोरी आमचे भोंवतणी जियेतल्या ओ क्रिस्ती लोकांक भावार्थाचें दार उक्तें जावं दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटूंक जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोणयेंतल्यान आंतियोकेक परतले तांणी शिसांक गोटाय दिली आनी भावार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश डोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले
पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पानफिलेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचे उतर परगोट्टच ते आतेलेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून आंतियोकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाल्ले. हांगा पावतच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी आपणाक देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. परतून म्हणयात, देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सोरेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोरेस्पोर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब, देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सोर्वेस्परा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. जबाब, देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पडवी तोखता. दिल्ल्या उतराक सोर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी, सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. जबाब, देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. प्रकसण्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना हांवें जुआवान एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयलें. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटक जाली आनी सोमदेर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटूंक तयार केलेले होकले पोरी पवित्र शार नवे जेरुसलेम स्वर्गार तावन देवाक वचून देंवता तें हांवें पळयलें. शिनवासना तावन व्हडल्यान अशें उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात, मनशा मोदे देवाचो तंबू. तो तांचे बरोबर रावतलो. ती जातली ताची परजा आनी तो जातलो ताचो देव. ताचें नांव जातलें ताचे मोदे देव. तांची दोळ्यांतली सगळीं दुखां तो पुसतलो. मरण, कोंत, रोडणें, दूख आनीक आशिनात, कित्याक आदली सगोत नाटक जाली. उपरांत शिनवासनार बसलेल्यान मोलें, आतां सगळे वस्तू हांव नव्यो करतात. ताणें म्हाका आनिकूय सांगलें, हें बरोवन दवर, कित्याक ही उतरां कात्रेची आनी स्वताची. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. सर्वेस्पराक जोय जोय. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक जोय. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुआवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जुदास भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां. एक नवी आज्ञा तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीन, एक प्रश्न विचारता, फटाफट आन्सर दियात, चड वेळ काडनाकात, शर्मा मागीर लांब जातलो. नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम हाचे विशीं आयज आमी आयकता. प्रश्न सादो, नवो स्वर्ग नवी प्रितूम तुमकां जाय? डिसायड करूंक ना अजून थोड्यांनी. नवो स्वर्ग नवी प्रितूम तुमकां जाय? होय, नवो स्वर्ग नवी प्रितूम आमकां जाय. आनी नवो स्वर्ग नवी प्रितूम आमकां जाय जाल्यार ती कशी मेळटली, कशी येतली, आमी कितें करूंक जाय, हें आमकां आयचें देवाचें उतर बरे भाशेन सांगता. ताचेर एक इल्लोसो नियाळ करुया आनी आमी ह्या नव्या स्वर्गाक नवे प्रितुमेक पुर्ती काय ना तें पळोवया आनी पुर्ती जावंक प्रयत्न करुया. भाव भयणीनो, आयज नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम म्हणल्यार कितें? नवो आमकां पाप साहेब मेळ्ळा आनी नवो पाप साहेब मेळ्ळा तेन्ना आदलो आमचो पाप साहेब आसलो तेजें कितें जालें? गेलो, देवाशीं गेलो. नवो पाप साहेब आमकां कित्याक मेळ्ळो? कित्याक आमचो आदलो मोगाचो पाप साहेब फ्रांसीस, ताका देवान आपोवन व्हेलो, देखून आमकां नवो पाप साहेब मेळ्ळो. म्हणटच नवें जरी तर आमकां कितें मेळटलें जाल्यार आदलें आसा तें ना जावपाक जाय, वो आदलें आहा तें वचपाक जाय, तेन्नाच नवो बदल येता. हें करूंक आमी तयार आसां काय ना हो प्रश्न जरी तर आमी आयज ह्या प्रश्नाक जबाब दितले, हांव तुका नवो स्वर्ग नवी प्रितूम जाय होय जरी तर म्हणटा जाल्यार जाय त्यो वस्तू ज्यो आमकां आदल्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो फायद्याच्यो आमकां पडनात वो कितेंय तरी सारकें ना जाल्यार त्यो सोडूंक, त्यो नव्यो करूंक तूं आनी हांव तयार आसा. आख्खो संवसार बदलपाची सोडया, आख्खो स्वर्ग आनी आख्खी प्रितूम नवी म्हणटा ती आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान जावपाक जाय. पयले सुवातेर आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान, आमच्या जण एकल्याच्या घराब्यान, आमच्या जण एकल्याच्या समुदायान. हें जरी तर जालें जाल्यार आख्खो संवसार बदलपाची आनी हो संवसार नवो जावपाची आमकां शक्यताय आसा. पूण जरी तर आमी जण एकलो बदलूंकूच ना जाल्यार ती शक्यताय ना. ती फकत उतरां मागीर जाय म्हणलें वय म्हणलें, जाय म्हण विचारलें वय म्हणलें, तितल्याकूच उरलें, तेज्यावन मुखार वचना. आयची वाचपां आमकां काय बरो संदेश दितात. पयल्या वाचपान बागेन पावलू बार्नाबास भोंवतात एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार. आयज धाकट्या अशा ह्या पयल्या वाचपान आमी कितल्याच गांवांची नांवां आयकुल्यात. एक गांवांत तावन दुसऱ्या गांवांत, दुसऱ्या तावन तिसऱ्या, तिसऱ्या तावन चवथ्या वसत आसात नवेपण दिवपाक. आनी कसलें नवेपण? ही नवी शिकवण जी जेजू क्रिस्तान दिल्या ती सगल्या संवसाराक पावोवंक. जी आज्ञा जेजून दिल्ली आख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. हेंच शुभ वर्तमान परगटूंक ही नवी शिकवण घेवन नव्या नव्या जाग्याचेर ते वचत आसात. गेल्यात ते कोण? आयज आमकां मेळटा पावलू. पावलू नवो मनीस. पावलू आसा तो आदलो सावलू आसलो आनी आदलो सावलू कसो? हेच वाटेन जी कोण चलतात तांकां तो भणकोणीन व्हरून घालतालो, पिडापीड दितालो. म्हणल्यार जेजूच्या पाटलावदार जे आसात आनी ही जेजूची शिकवण मानून घेतात, बाराबर येतात, मागणें करतात आनी दुसऱ्यांक शिकयतात, तांकां धरून भितर घालतालो सावलू.
सावलू आसा तो पावलू जावचे पासत सावलू आसा ताका सोडचो पडलो. सावलू आतां ना. सावलू आसा तो पावलू जालो देवाचे कृपेन. जेजून ताका वेचून काडलो. जेजून खूद आपलें दर्शन ताका दिलें आनी जेजू खूद ताचे लागीं उलयलो आनी सावलू आसलो ताका पावलू केलो. आनी पावलू आतां नवीं पावलां मारून जें आदलें काम तो करतालो म्हणजे ही पिडापीड दिवप, हे वाटेच्या लोकांक ना करप, तोच आतां होच भावार्थ परगटूंक भोंवता. नवेपण पावलूचें एकल्याचें आनी ताचें एकल्याचें नवेपण जें आयलें तें सगळें सोबेक उपकारलें. ज्या ज्या गांवांनी तो गेलो थंय थंय तें उपकारलें. म्हणटच ते गांवूय बदलले. त्या गांवांत जे समुदाय आसले, लोक आसलो ते बदलले. तांणी आपणाची शिकवण जी आसली आदली सोडून नवी शिकवण घेतली. भाव भयणीनो, आयज दुसऱ्या वाचपान आमकां प्रकाशणी जुवांवांची आयकूंक आयल्या. जें दर्शन जुवांवांक मेळ्ळें आनी जुवांवाचें दर्शन काय बरें. नवो स्वर्ग नवी प्रितूम आनी तातूंतय तो म्हणटा नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम जरी तर येतली जाल्यार आदली जी आसली आदलो स्वर्ग आदली प्रितूम ती नपयत जाली आनी हे भाशेन आमकां नवो स्वर्ग नवी प्रितूम मेळ्ळी. भाव भयणीनो, जरी तर आमचो जबाब त्या प्रश्नाक तुका नवो स्वर्ग जाय, तुका नवी प्रितूम जाय, खरेंच जरी तर आमचो जबाब जो आमी दिला वय म्हाका जाय, जाल्यार उपाय आमकां जेजून दिला. नवी आज्ञा. नवी आज्ञा कितें? नवी आज्ञा खंयची जेजूची? एकामेकाचो मोग करात. लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी ह्या मोगा वरवीं आमच्यान हो नवो स्वर्ग नवी प्रितूम आमचे मदें आजीर करूंक जाता. करता आमी हो मोग एकामेकाचो. जें कितें आदलें आसा तें आमी सोडूंक तयार आसा. सादें थोडेशें एग्जाम्पल घेवया. आमच्या गोंयांत एक व्हड प्रश्न आसा तो म्हणल्यार आमकां गार्बेज. कोण कोत्ता गार्बेज? रस्त्या कुशीक जी गार्बेज उडयतात ते कोण उडयतात? आमी कांय उडयना. कित्याक आमकां पंचायत आमची येवन आमचो कचरो घेवन वेता आनी देखून आमी बडे कॉन्फिडंटली आयज बोट दाखयता. जे कोण भाड्याक रावतात ते हाडून उडयतात आनी जायते फावटी आमकां म्हणपाक घडे बरें दिसता आमचे जिबेक घांटी आसात ते हाडून उडयतात. आमी उडयना कित्याक आमचे पंचायत घेवन वयता सगळें. काय बरो सिस्टम आसा. तरूय पूण गार्बेज उणी जायना रस्त्याचे कुशीक. पंचायतींनी जाय ते पयशे येता ते सगळे मॅनेजमेंट करूंक, तरूय पूण जायना मॅनेजमेंट. हांव न्हू तो दुसऱ्यांनी केला हो आमचो एटिट्यूड. आनी जायते फावटी ते म्हणटा तांकां आमी पळयल्यात पासून. कोण घडये मोटरसायकलीचेर हाडून उडयता, कोण चलता आसतना उडयता, कोण मोटरांनी बरीं सारकीं पॉश मोटरां घेवन येतात आनी त्या मोटरांतल्यान पासून उडयतात. आनी जायते फावटी असले क्लेनलीनेस ड्रायव्ह जातात. आमचे कॉलेजीची भुरगीं क्लेनलीनेस ड्रायव्ह करतात. थंयसर सांकवाळ पंचायतीची एरिया. आयज ड्रायव्ह जालो, 1 विका भितर परतून थंयसर वच, परतून तेंच आसा. जायना बदल. आनी कित्याक जायना? प्रश्न करीत जाल्यार लोक म्हणटा आमी उडयनात, ते जे कोण भाड्याक रावतात ते उडयतात. तो भाड्याक रावतात ते हाडून उडयतात तेन्ना तुवें पळयलां जाल्यार तुजो एटिट्यूड कित्याक आजून बदलोंक ना? हांव कोण सांगपाक? म्हाका ते आयकतले, ते म्हज्या आंगार येयत, तांकां बरें दिसचें ना. आमी फकत पळयता आनी ह्या पासत आमचो कचरो वाडत वयतलो. हो फकत एक कडेचो एग्जाम्पल. पूण आख्ख्या गोंयांत जरी तर आमी घेतलें, हो सादोसो एक एग्जाम्पल जो आसा तो आमकां पुरो समजूंक. आमकां नवें जाय, पूण तें नवें करूंक म्हजो जो एटिट्यूड आसा तो बदलूंक हांव तयार ना. हांव आसा थंयच आसा, तरी पूण म्हाका जाय हेर सगळें बदललें. जातलें? जावपाक शकता? जावपाकूच शकना. म्हणटच जरी तर त्या प्रश्नांक जबाब वय म्हाका नवो स्वर्ग नवी प्रितूम जाय, चेंज युअर एटिट्यूड. तो एटिट्यूड जरी तर आमचो चेंज जायना, बदलना जाल्यार ही सगळीं फकत उतरां. भाव भयणीनो, आतां काय बरी कालच्याच दिसाक म्हादेई विशीं आमी आयकलां. काल आमचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस सावथ गोवाचो MP प्रेस कॉन्फरन्स दिलो आनी ताच्या पयलीं NIOचो रिपोर्ट आयलो.
आनी NIOच्या रिपोर्टान म्हणलें ना सावथ गोवाक चड लागचें ना, आख्ख्या गोंयाक लागचें ना, फकत नॉर्थ गोवाक मातशें लागतलें. कसलो रिपोर्ट? चीफ मिनिस्टरान म्हणलें हांव तेचेर पयलीं स्टडी करतां आनी मागीर उलयतलो, आनी त्या उपरांत आमचें मागीर डिसिजन घेतलो. पयलीं म्हणलें. काल प्रेस कॉन्फरन्स जालो, त्या प्रेस कॉन्फरन्सान हे पार्टीन ऑपोजिशन पार्टीन आपणाची स्टडी मांडली आनी आमचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हाणें केरीत भाशेन ह्यो 4 स्टडीज ज्यो आसात, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, मागीर अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकॉलॉजी एंड एनवायरमेंट, IIT मुंबय, नॉर्वेजियन इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन वॉटर, हाचे जे रिपोर्ट्स आसात ते सरळ सांगून दितात हे म्हादईचें जरी तर डायवर्शन जालें जाल्यार गोवा इज हेडिंग फॉर डेझर्टिफिकेशन. हाचे विशीं हांव पयलीं उलयलां, जायते फावटी सांगलां हें. डेझर्ट जातलो आमचें गोंय. घडये माती आसा तसलो डेझर्ट न्हू, पूण आनीक एक भाशेचो डेझर्ट. पूण डेझर्टिफिकेशन हें जावपाक शकता. आनी हो रिपोर्ट भाव भयणीनो जेन्ना आयलो तेन्ना प्रश्न आयज परतून आमकां नवें जाय, आमकां आदलें जाय. आनी आमकां नवें जाय जाल्यार कितें नवें जाय? आमचें गोंय जें आसा तें काय बरें आसलें, आनी आयज जें नवेंपण आमच्या गोंयांत येता आनी आदलें जें बरें आसलेलें तें आमी पिड्ड्यार करता, तें आमचें पिशेपणूच म्हणपाक जायना काय? जाल्यार आदलें आसा तें वसूंक जाय, नवें येतलें जाल्यार अशें आमी म्हणलां. जाल्यार पयले सुवातेर आमकां नवेंपण जाय तें कसलें? जिवीत दिवपाचें काय जिवीत काबार करपाचें? फकत फायदो पडोवपाचें आनी जें कितें आमचे लागीं आसा आनी आमच्या फुडाराची पिळगा जी येवपाची आसा तांचे पासत जें आमी सांबाळून दवरूंक जाय तें राखपाचें काय ताचें पाड घालून आमचो आयचो फायदो पडोवपाचें? ह्यो वस्तू भाव भयणीनो आमी चिंतपाक गरज. जेन्ना आमी ह्या प्रश्नांक जबाब दितले आमकां नवो सर्ग आनी नवी प्रितूम जाय. हें सगळें करतलो जाल्यार ह्योय वस्तू आमच्या मुखार आसा. आडखडी जायत्यो आसात, फुटी घालपी जायते आसात. जेन्ना हो वावर बरो वावर करूंक पावलू, बार्नाबास आनी दुसरे आपोस्ल जे आसात ते वेताले, तें काम बंद करपी जायते आसले. खुद जुदेव जे आसले तांचे सवें गेले आनी तांकां बरें दिसनासलें पावलू, बार्नाबास शिकयतात ते तांकां आडावपाकूय जायनासलें, कित्याक जायतो लोक तांचेशी वेतालो. आनी हें पळोवन तांणी आपली आयडिया काडली. आनी कसली आयडिया? जी आयडिया आयज पासून आमचे राजकारणी मनीस काडटात. तांणी नामनेच्यो अस्तुऱ्यो ज्यो आसल्यो, बायलो आसल्यो, तांकां एकठांय केल्यो आनी तांकां सांगून धाडलें चलत वचत तेका पावलूक, बार्नाबासाक सांगात तुमची आमकां हिंगा गरज ना, आमचो गांव सोडून वचात, आमकां ती शिकोवण नाका. बऱ्यो नामनेच्यो बायलो आयज आमच्या गोंयांतूय दिसती पडटा. नामनेचे मनीस जे आसात तांकां आयज उजार केल्ले आमकां दिसती पडटा. जे कोण पाड घालूंक सोदता तांणी, आनी जे कोण जबाबदारी दिवनूय आपली जबाबदारी घेयना सारके, म्हणल्यार आमचो सरकार आसा, आमचें गोंय राखपाची जबाबदारी फकत तोंडा पुरती जाल्ली आसा. तेन्ना आयज जायते जाण IT सेल म्हणलेले येतात, कोण आपणाचे बेस्ते रिपोर्ट घेवन येतात, ट्वीक करतात रिपोर्ट. आनी हे भाशेन हेंच जें आदीं चल्ललें बऱ्या वावराचेर आडकोड घालप हें आजुनूय चालू आसा. आनी देखूनच भाव भयणीनो आमी तें समजपाचें गरज आसा. देवाच्या उतराच्या उजवाडान अशें जातलें हें आमकां सांगून दवरलेलें आसा. दुमाळो येतलो. तांणी कितें केलें? एक कडेन जरी तर दुमाळो आसा, दुसरे कडेन गेले, पूण ही शिकोवन दिवपाची आहा ती चालूच दवरली. जेजूचो बरो वावर आसा तो चालूच दवरलो. जेजूचो बरो वावर जिवीत दिवपाचो, सेवा करपाचो, तें करीत रावलें. आनी ह्या पासत आयज हो भावार्थ आख्ख्या संवसाराक फांकारला. जरूय आडकोडी आयल्यो, भायर घातले थोडे कडेचे, ते आपलो पांयाचो धुल्लो पासून फाफडून थंयसरले भायर सरले, पूण दुसरे कडेन गेले. आमी आमचे मदलीं जरी तर कोण आसात बरें करतात आनी आमच्या वावराचेर जरी तर आडकोड येता, बंदी येता, जाल्यार हेंच करूंक शिकूंक जाय. ह्यो स्ट्रॅटजीज शिकूंक जाय. बरो वावर बंद करप हें सोल्युशन न्हू. पूण आमचे मदलीं जायतीं जाणां वावर सुरू करतात, पूण अश्यो आडकोडी येयल्यो बरो वावरूच बंद करतात. कित्याक? लोक सांगात दिना.
सरकार आडकोड घालता, पुलीस आसा ते त्रास करतात, बरो वावर नाकाच. पूण हे त्या आपोस्तलांनी करूंक ना, हे जेजूच्या पाटलावदारांनी करूंक ना. एक कडेन जरी तर बंद करता, चल दुसरे कडेन वच, शिकोवण चालू दवर, बरो वावर चालू दवर. आनी अशें करता तेन्ना भाव भयणीनो नवो स्वर्ग नवी प्रितूम निर्माण जातलीच. तें करूंक करात मोग एकामेकाचो. आमच्या गोंयच्या संदर्भान उलयत जाल्यार जें कितें जेजून आमकां सांगलां हें भोव गरजेचें आसा. काय आमकां मोग एकामेकाचो गोंयकारांक? आयज एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक वयर काडटा, दुसरो गोंयकार वयर चडटा जाल्यार तेजे पळोवन दोळे फोडपी आयज गोंयकार जायते आसा. दुसरे भायले जे कोण आयिल्ले आसा तांकां पासून कडेन आमी जायते पावटी आमचेंच काडून दिवपी उदार मनाचे गोंयकार आमी. पूण आमचो कोण जरी तर आसा, गोंयकार कोण आसा, तो वयर सरूंक सोदता, आपल्याच कोश्टांनी त्रासांनी पासून वयर चडलेलो आसा. फुटले दोळे आमच्या गोंयकारांचे. दवर तेका ओड सकयल ओडय, ताचेर कंप्लेन घाल वा ताचे कशेय भाशेन पाड घाल. कोन्नात काय आमी गोंयकारां भाशेन? कोत्तात काय कोन्नात? खंय गेलो मोग? जरी तर हो मोग आमकां एकामेका सवे ना, आमचेच मदें ना जाल्यार मुखाल्लो मोग आनी सोडूच खबर. म्हणटच गोंयची खबर करता आसतना पयले स्वते तुज्या शेजाऱ्याक आसा हो मोग, तुज्या घराब्यान तुजी भाव भयणां जीं आसात तांचे सवे आसा हो मोग, काय फकत एकामेकाची भाटां खावपाक म्हाका चड पडलां काय तुका चड पडलां हेंच. आनी जायते फावटी आमी भाव भयणां एकामेकाची दुसरो भाव दुसरी भयण वयर चडटा जाल्यार पळोवंक जायना, जेलसी फुटलेली आसा सारकी. जरी तर आमच्या घराब्यांनीच जरी तर आमच्यान हो मोग दाखोवपाक जायना जाल्यार भायर आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी खंय उरलां. आनी हें भायर जरी तर आमचें क्रिस्ती जिवीत जायना जाल्यार भाव भयणीन हो प्रश्न फकत प्रश्न, त्याचो जबाब ना. जाय तुका नवो स्वर्ग नवी प्रितूम, फकत प्रश्नूच उरलो. जबाब दिला तो बेस्तो पोको. कित्याक सगलो लोक आयकता, दुसऱ्यांक कळटलें ना म्हणीत जाल्यार प्रश्न येवपाक शकता, कित्याक नाका रे तुका म्हण. पूण वय म्हाका जाय म्हणल्यार सेफ आन्सर. आतां त्या आन्सरान तुमी जो आन्सर दिल्लो आसा भाव भयणीनो आयच्या दिसाक, हें आव्हान तुमकां आयज, दीस इज अ चॅलेंज टुडे. जो जबाब तुमी दिला परतून दियात. जो जबाब तुमी दिला त्या जबाबान भितर वसात. वय म्हाका नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम जाय जाल्यार कसलो तो स्वर्ग आनी कसली ती प्रितूम नवी प्रितूम जी तुका जाय, आनी ती मेळोवन घेवचे पासत क्रिस्ती शिकोवण आसा ताचे प्रमाणे आमच्यान ती मेळोवन घेवपाक जाता हो भरवसो दवर. आनी ज्यो वस्तू हे मेळपाचे आमकां आसा ताचेर आड वेतात, वो जे एटिट्यूड्स तुज्या जिविताचे ताचेर आड वेता ते बदल. तेन्नाच हो नवो स्वर्ग नवी प्रितूम आमकां मेळटली. तर आमकां हो नवो स्वर्ग नवी प्रितूम दिवपाक हो आमचो मोग केला म्हणटा तो ह्या खुर्साचेर. आपलें रगत वारोवन जेजून आमकां सोडयल्यान आमकां नवेपण दिलां. नवेपण कसलें? मरणांतली आमकां सोडून नवें जिवीत दिलां. पिडेंतली आमकां सोडून नवी भलायकी दिल्या. आदलें आमचें जिवीत जें घुटून घुटून जियेता जायते फावटी कोश्टां त्रासाचें, तें आमी खुशालकायेन जिवंक ह्या खुर्सार तावन जेजून जें रगत वारयलां ताचे वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. हाचेर जायतें आमी उलोवपाक जाता. पूण आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां इतलेंच पुरो समजून घेवया. होच नवो स्वर्ग नवी प्रितूम दिसाच्या दिसाक आमकां मेळपाक ह्या आल्ताराचेर ही मिलाग्र घडत आसा. नवी मिलाग्र ती काल जाल्ली ती मिलाग्र आयज न्हू. घडये तेच भाशेची हो सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. विस्वास दवरता हितून? डू यू बिलीव की खरेंच जेजू ह्या आल्ताराचेर येता म्हूण? जाल्यार ताका घेवंक आमी येता तेन्ना होच आमचो एटिट्यूड जावन दी. म्हणटच आमचे एटिट्यूडान जें कितें बदलपाचें आसा गरज तें बदलूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमचेंच जण एकल्याचें अर्पण हे मिसाचे भेटेन हे भेटवणेन करुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर्गदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सोबवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंसल्या काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो,
तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुर्पविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिवीत जेजूच्या खास अनुभवान वाडोवंक आनी आपले गोंयवेक वावरतल्या तांणी पोरजेक जेजूच्या मोगाचे गवाय जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. राजकारणाची जबाबदारी चलयतल्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले आपोवणे आनी कार्या पोरजेचे सेवा खातीर निर्वास्ती मोगान वापरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. समाजाक तरेकवार प्रश्नाक आनी आडकोल्यांक लागून कश्टतले आमच्या भावा भयणीक आमी जेजूच्या मोगान भरलोले बरवासाचे सदांकार जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आयज जेन्ना आमच्या फेरगोजीन वावरतल्या कॉन्फ्राद्यांचो तशेंच दुसऱ्या जोमाचो उत्सव पाळटाव तेन्ना त्यांनी सदांच आपलो वावर जेजूची आनी ताचे पवित्र सभेची मोगान केल्ली सेवा म्हूण वळखून घेवंक आनी ती जबाबदारी पालकून देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. कालच्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स म्हादेई विशीं जालां, तातूंत सावथ गोवाचो MP हाणें एक उलो दिला. सगळे 40 MLA आनी 3 जाण MP जे आमचे गोंयचे आसात तांणी एकवटान बाराबोर रावून प्रायम मिनिस्टराशी वचून आमची ही मागणी ताचे मुखार दवरूंक करीत भाशेन मागुया कृपा आमच्या सगळ्या गोंयच्या राजकारण्यांक तांणी एकवटान रावून गोंयचे पासत, गोंयचे भुंये पासत, गोंयच्या भुरग्यां पासत आनी गोंयच्या लोकां पासत झुजूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाळ बापा, ही मागणी आय. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजेच उदार येवजणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. C18, page number 36, C18.
आमच्या उदारपणात तुवें आमकां दिल्या त्या दाखाचो स्वर्ग दाख बलिल्लेल्या मनशाची वावरांत म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाक घडये, आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचारांक सदीसभर वायट. भोव मोगाळ बापा, संवसार सोडून मैमेवून जावचे आदी जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मितमेर नासलेल्या मोगाची खुणा कशी आपली कूड आनी रगत आमचें खाण पिवण जावंक दवरली. ह्या प्रिती मोगाच्या जेवणान वांटो घेवन जेजूचें आनी आमचें काळीज एक जाता म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासता आनी आमच्याच काळजान एकामेकाचो मोग करता म्हूण कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां आमी घरा वेता. हो आमचो मोग पळोवन आमच्या भोंवतणचो लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ओळखून घेवं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका चोय चोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका चोय उत्सर्गी तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गुटुया. जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण तूं. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. नवो स्वर्ग नवी प्रितूम जाय तुका. ती जरी तर जाय जाल्यार तूं कितें करपाक तयार आसा. जेजूची नवी आज्ञा कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो खरेपणी जिवंक तूं तयार आसाय. हीच कृपा मागुया देवा बापा लागीं आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता कशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां भरले. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया. आयज पास्कांचो 5वो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्यांनी तांकां आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 26,475 रुपया. दाबोलीं कॉपेलान 830 रुपया. सगळें मेळून 27,305 रुपया. फुडलो आयतार पास्कांचो 6वो आयतार. पयले मीस 6:45 वाजता. मांडावळ करूंक लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD आनीक आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साखर समुदाय अपर ऑर्चर्ड. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक फिरगोज गवळीक सभा. फुडल्या आयताराक दुसरे मीस 8:30 वाजताचे करीत भाशेन देवाक आर्गां दिवन आमचो पातकूर फादर पिटर फेर्नांडीस हाचे पासत जेन्ना ताची बोलदी जाल्ली आसा आनी ताची नवी बोलदी जाल्ल्या होली स्पिरीट चर्च मारगांव म्हणटच मायाचे 31 तारखेर तो भायर सरून 1 तारखेर जुनाचे होली स्पिरीट मारगांव हांगासर जॉयन जातलो.
ताच्या सगळ्या बरेपणा पासत देवाचे उपकार आठवून हे मीस फुडल्या आयताराक 8:30 वाजता आमी सगळ्यांनी तातूंत भाग घेवंक येवचें. भोव पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दिसाक आमचे पवित्र बुधवार चालू आसात सांजेर 6:30 वाजता. ह्या येता त्या बुधवाराक 21 तारखेर मायाचे इबो पवित्र संस्काराची बोजवण भेटयल्या ज्युडिशल आनी सेक्युरिटी सर्विसीस म्हणजे जजीस, एडवोकेट्स, पुलीस सर्विसीस, होम गार्ड्स, डिफेन्स फोर्स हांकां सगळ्यां पासत आमी मागतल्या. आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण त्या उपरांत मीस. तशेंच फुडल्या आयताराक SFX म्युजीक अकॅडमी आपलो एन्युअल डे मनयतात आनी तशेंच सिंगींग कॉम्पिटिशन जे आदी सांगलेलें आसा तें जातलें. ह्यो 4 कॅटेगरीज आसात तांचें ऑडिशन फाल्यां सोमारा दिसाक 19 तारखेर सांजेर 4 ते 7 वाजता हांगासर जातलें. जरी तर आनी कोणूय रेजिस्टर करपाचो उरलेलो आसा जाल्यार हे रेजिस्ट्रेशन लिंक्स आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर शेअर केल्ले आसात. तुमी रेजिस्टर करचें आनी जीं कोण भाग घेवंक सोदतात तांणी फाल्यां 4 ते 7 वाजता हांगासर हाजीर जावचीं. सांत आंतोनीची त्रेजेनां सुरू जातात 31 तारखेर तावन आमच्या फिरगोजीन 2 कडेन तीं जातात. एक सांत आंतोनीचें कॉपेल फोंडवे हांगासर आनी दुसरें तामसोड्यारची इंतेसांवां कोणाकूय दिवपाक खुशी आसा जाल्यार तुमी ती इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवपाक जाता 30 तारखेर मेरेन. आनी त्या उपरांत कोण इंतेसांवां वा तुमची देणगी डोनेशन्स दिवपाक सोदता जाल्यार थंयच मांडावळ केल्ली आसतली. समुदायाची जमाती आयज 18 तारखेर माउंट कार्मेल समुदाय देवसोपिकेन एलिझा मोंतेरो हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता, सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वाग्रान शालिनी मेनेझीस हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. 22 तारखेर मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी मारिया जॉर्ज डिसुजा हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F7 page number 88 F7. Solia